कुणबी साडी जी बंद जाल्ली ती फाटल्या 7 वर्साच्या काळात बायलां परत घालतना दिसतात। ही अभिमानाची गजाल आसा। ही 200 रुपयाची साडी समजू नाकात, तिचे मोल बरेच आसा। ज्या पद्धतीन आमी मार्केट करतली, फॅशन करतली, डिझायन करतली, तशें ताचें मोल वाडटा म्हूण मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत उलयल्यात। आरडीएक्स स्क्वेअर ब्युरो रिपोर्ट। म्हाका अभिमान आसा कुणबी साडी जी बंद जाल्ली, म्हणजे तुमी पळयशात म्हाका 7 वर्सां कंप्लीट जायत येता। 7 वर्साच्या पयलीं जर कोणी कोणाक विचारलेलें कुणबी म्हणजे कितें काय म्हणून कोणाक खबर नाशिल्लें। फाटल्या 7 वर्साच्या कार्यकाळात आमच्यो भगिनी कुणबी साडी घालता आसतना म्हाका पळयलां, वीच इज अ प्रावड मोमेंट फॉर मी की कुणबी साडी घालतात। आनी ही आमची नाबार्डची चॅरमॅन आशिल्ली उशा रमेश म्हणून, आनी ती जेन्ना नाबार्ड चॅरमॅन गोंयांत आशिल्ली तेन्ना तिणी कुणबी साडी स्वता पयलीं वेअर केली आनी तिणी सहज पोस्ट घातलो ऑल इंडिया लेवलाचेर। आनी तिणी सांगलें की कुणबी साडीची कॉस्ट आपल्याक 4,000 रुपया मेळटा म्हणून। 4,000 रुपया कुणबी साडीची कॉस्ट म्हणजे हायेस्ट प्रायस हो तेन्ना गेलो। आमकां कोणाकूय दिसत की ती 200 रुपयाची साडी बीन म्हणून। आमी ज्या पद्दतीन मार्केट करतले, ज्या पद्दतीन फॅशन करतले, ज्या पद्दतीन ती डिझायन करतले, तितकी तेजी कॉस्ट वाडटा।